मय मतदारसंघातल्या पिळगाव पंचायत वाठारांत उदकाची नवी पायपलायन घालतले। एसटी फंडांतल्यान सुमार 1.5 कोटी रुपया मोडून बागवाड्या वयल्या माठ वाडो ते सामारसान मेरेन नवी पायपलायन घालतले। ही नवी पायपलायन घातल्या उपरांत ह्या वाठारांतल्या लोकांक ताचो फायदो जातलो, अशें मयेचे आमदार प्रवीण शेटान सांगले। मंगळारा ह्या नव्या कामाचो बुनयादी फातर घातल्या उपरांत तो उलयतालो। ही जी पहिलीची लाईन आसली ती कंप्लिटली काढून नवी लाईन 110 mm लाईन ही घालतले आणि ह्या कामाचो भाग म्हणजेच ह्या काम हांगासून सुरू जातले। माटवाडा, बागवाडा, दाडवाडा आणि सरमानस ह्या सगळ्या ग्रामस्थांक ह्याचा फायदा जातलो। जवळ जवळ 1,500 ते 1,700 लोकांक ह्याचो फायदो जातलो आणि बऱ्या उदकाचो लाभ सगळ्या जनतेक मेळटलो। ह्या कामान जवळ जवळ 1.5 कोटी रुपया खर्च केला सरकारान आणि ह्या कामाचो लाभ घेवपाक लागून सगळ्या जनतेक विनंती करता, आयज ह्या कामाक जी सुरवात जातली रस्त्याच्या बाजून जे फोडून ही लायन नवी लायन घातली वयतली आणि ह्या कामान सगळ्या ग्रामस्थांनी सहकार्य करचे। हे काम जाल्या नंतर ह्याच कॉन्ट्रॅक्टराक ही लाईन पूर्ण घातल्यानंतर रस्त्याची सुद्धा जी डागडुगी जातली म्हणजे परत रिफर्निश करपाचें जें काम आहा हें सुद्धा त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान करचें अशें त्या स्कोपान बरयल्लें आसा। म्हणजे पूर्ण जें काम जाल्या नंतर रस्तो सुद्धा व्यवस्थीत करून दिवपाचें काम तो करतलो। अशा तरेचें ह्या कामाचें स्वरूप आहा।